उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्परा देवान आदामांक उलो करून विचारलें, तूं खंय आसाय? तेन्ना ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगडो आसा म्हूण भियोन लिपलों. देवान विचारलें, तूं विंगडो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आडवालोल्या रुखाचें फळ तुवें खेलेंय बी कितें? आदामान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली, तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें खेलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सर्पान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान सर्पाक म्हणलें, तुवें अशें केलें देखून सगळ्या गोरवाशी जनावरां आनी रानवट जनावरां परस तुजेर व्हड शिराप पडूं. सगळ्या तुज्या जिवितांत तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी धूल खातलोय. तुजे आनी अस्तोरी मदें आनी तुजे संस्ती आनी तिचे संस्ती मदें हांव दुस्मानकाय घालतलो. ती तुजें मस्तक माडयतली आनी तूं तिचे खोंटेक चाबतलोय. आदामान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें, कित्याक ती सगळ्या जिव्यांची आवय. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. पृथ्वीवेल्या सोर ओस्तऱ्यां वयर व्हडट्या देवान तुका धुवें सोदोव केली. तुवें स्वर्ग आनी संवसार रचला. सर्वेस्परा देवाचें नांव व्हड जावं. सबाब, तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. तुवें जो विस्वास दाखयलोय तो मनशाच्या मनांतलो सरचो ना, पूण देवाच्या पोदवेचो सदांकाळ तांकां उगडास हाडटलो. सबाब, तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. देव तुका सदांकाळ मान मेळसो करूं. सदां तुजेर आशिर्वाद घालूं. कित्याक जेन्ना आमचें राष्ट्र हीण बोलकें जालें तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा केली ना. जबाब, तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. उद्गार. सर्वेस्परा, 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 भाग्यवंत आंकवार मारये, तूं सदोळ, तूं भोव मानेस्त, कित्याक जेजू आमचो देव प्रमाणीकपणाचो सुर्या तुजे तावन उदेवन आयलो. सर्वेस्परा, 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 जुवांव पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजूच्या कुर्साशी ताची आवय, ताची आवयची भयण, कॅलोफसाची पोतीन मारिया आनी मागदलानेची मारिया ह्यो उबो आसल्यो. आपल्या आवयक आनी तिचे कुशीक आसलोल्या मोगाचे शिसांक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, ओस्तोरी हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तावन सिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वकाळणी तुका क्रिस्ता. नियाळ.
त्या वेळार तावन शिसान ताका आपणाची म्हूण घेतली. नियाळाक आदार. जेजून खुर्सार आपलो प्राण सोडचे आदीं सगळीं कामां शार्तीक पावयलीं. देखीक ताणें मनशा कुळाची सोडवण केली. परत आमकां आपल्या बापाच्या गोपांत एकठांय केलीं. चोराक सोर्ग बसयलो, कुडींतलें रोगत आनी उदक व्हांवलें, मनशा कुळाक बोगशिलीं आनी शेवटाक आपले आवयक आपल्या शिसां आदीं केली. हें सगळें जेजून केलें, कित्याक ती बापाची येवजण आसली आनी मनशा कुळाचे सोडवणे पासत तें घडूंकूच जाय आसलें. आमच्या पवित्र सभेंत सायबीण मांयक आमची आवय म्हूण भावार्थान मांडून घेतल्या. ती जेजूची आवय आसली. खुर्सार मुळान ती शिसांची आवय जाली आनी सेनेकालांत ती पवित्र सभेची आवय जाली. 1964 वर्साक पाप साहेब पावलो II हाणें 2 वाट सभेंत मारयेक पवित्र सभेची आवय म्हूण स्विकारली आनी पुरगोटली. मारयेचें जिवीत देवाचे आज्ञा पाळूंक आनी भावार्थान रिगून रावूंक जालें. त्या पासत तिचे होय हें उतर देवदूताचे विजबेक आनी खुर्सा मुळी साकार जालें दिसून येता. मारिया एक मोदेस्ती कशी वावुरली. पयलीं देवा आनी जेजू मदें आनी आतां पवित्र सोबे आनी मनशा कुळा मदें ती वावुरता. सायबीण माय आयज पासून मनशा कुळाचे गरजेक पावता आनी आज्ञा पाळूंक आमकां सुरती दिता. तर आयज आमचो थाराव जावन दी सायबीण माय भाशेन दुसऱ्यांच्या गरजांक आनी आदाराक पावूंक वावुरया.